कितें केलें जाल्यार इनाम कितें आसा म्हणल्यार पयलें विचारता आमी चलत्या जिवितांत कितें जाता म्हणल्यार आमी वावर जायतो करता पूण इनाम ल्हान मेळटा सगळो दीस काम करता ताका एक मोजूर पूण काम व्हडलें मोजूर धाकटी हांवें एक फावटी एका लॉरियेर फाटल्यान बरोवन दवरलें वाचलें मनुष्य ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆಯ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆಯ ತನಕ जेजू क्रिस्त ते बोमगाळ भावानो आनी भयणीनो म्हजें धाकटुलें भयण तिसऱ्या क्लासींत आसलें म्हूण दिसता म्हाका मम्मीन ताका सिंगींग कॉम्पिटिशनाक तयार केल्लें पूण इस्कॉलांत सिंगींग कॉम्पिटिशन जालें पूण ताका प्रायज मेळोंक ना इस्कॉलांतल्यान रडोवंक सुरू केल्लें घरा हितून रडोवन आनी घरा रडोवन एकच रडणें म्हाका प्रायज मेळोवंक ना म्हाका प्रायज मेळोवंक ना इनाम मेळोवंक ना मागीर मम्मीन ताका ती आसली एक बरी एक पेन्सील दिवन आळेत पुता तुका इनाम म्हणून ताका समाधान केल्लो म्हाका उडास येता आमी सक्कड इनाम आसा कितें म्हूण आशेता खंयचेंय एक कॉम्पिटिशन इस्कॉलांत करचें जाल्यार वॉट इज द प्रायज हे लकी ड्रॉ दवरली जाल्यार वॉट इज द प्रायज कितें केलें जाल्यार इनाम कितें आसा म्हणल्यार पयलें विचारता आमी आनी इनामा खातीर आमी वावुरता सदान करता तर आयचें वचप आमकां सांगता देवूय आमकां इनाम दिता देवी तुजे मुखार एक इनाम दवरता आनी त्या इनामा खातीर तुवें वावरूंक जाय म्हणून आमकां उलो दिता तर आज आमी चिंतून पळोवया देवाचें इनाम कसलें जावन आसा पयल्यान पयलें कोणायकी इनाम सुकना देवाचें इनाम केन्नाकी सुकना तुमी आयकलां पयत पुस्तकांत बरयलें कोणायकी तूं एक कॉप थंड उदक दिशी जाल्यार तुका ताचें इनाम सुकचें ना मतेवाच्या वंजलांत आमकां आयकूंक मेळटा कोणायकी तूं एक कॉप थंड उदक दिशी जाल्यारय तुजें इनाम तुका सर्गींच्या राजांत सुकना देखून इनाम हर एका बऱ्या करणेक तुका फावो तें इनाम मेळटा म्हणली खात्री देव आमकां दिता चलत्या जिवितांत कितें जाता म्हळ्यार आमी वावर जायतो करता पूण इनाम ल्हान मेळटा पळया जिणीभर एकलो शिकता पूण लास्टाक तो पास जालो म्हणलें एक इनाम सगळो दीस काम करता ताका एक मोजूर पूण काम व्हडलें मोजूर धाकटी पूण निजायकी पळोवंक देवाच्या राजांत तशें न्ही तुवें ल्हान काम केल्यार व्हडलें इनाम मेळटा जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा तुजें काम हे देशें ल्हान जावं पुरो पूण देवाच्या मोगान तूं करशी जाल्यार तुका व्हडलें इनाम मेळटा वॉट इज द इंटेंशन बिहायंड युअर वर्क अँड दॅट इंटेंशन वील मेक ए स्मॉल वर्क इंटू ए बीग रिवॉर्ड इन हेवन आमी व्हडलें काम करूंक पुरो इनाम कांय मेळना कित्याक म्हज्या स्वार्था खातीर केलें जाल्यार पूण देवाच्या राजा खातीर केलें जाल्यार ल्हान कामाकी व्हडलें इनाम मेळटा म्हणलें आमकां हांगा कळटा तर इनामू लुकाच्या वंजलांत 6व्या अध्यायांत 38वी वळ म्हणटा तुका इनाम इतलें मेळटलें तुज्या उस्क्यार बरोवन ओमतोवचें बरी हांव तुमकां दितलो तुज्या उस्क्यार हांव ओततलो बरोवन ओमतोवचें बरी म्हणजे तितल्या समदिगायेचें इनाम देव आमकां दिता तिसऱ्यान कितें म्हळ्यार इनामा सांगता कश्ट दगदणी चुकली ना म्हणून आयज त्या वांजलांत आमी आयकलें आमी देवाच्या राजा खातीर वावर करता आसतना हर एकल्याक कश्ट आसचेच कोणेंय तुका केबडायो करच्यो निंदा करची अपमान करचें देखून जेजून म्हणलें उतरात म्हाका ताणें कश्ट दिलां आनी ते तुका कश्ट दितले जेजून सांगले प्रमाणे म्हाका ताणें कश्ट दिलां ते तुमकांय कश्ट दितले देवाच्या राजा खातीर वावर करता आसतना खंयच्या कश्टांकी कान मारूंक कुर्साक कान मारूंक तुमी आयती आसूंक जाय चवथो विशय कितें म्हळ्यार देवाच्या राजाचें इनामू त्या सस्नाक बाळता हांवें एक फावटी एका लॉरियेर फाटल्यान बरोवन दवरलें वाचलें मनुष्य ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆಯ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆಯ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆಯ ತನಕ आमचें संवसार इनाम कितेंय दिलें जाल्यार आमचें इनाम 4 दिसांनी तें काबार जाता पूण देवान दिवचें इनाम सस्नाक बाळगता त्या इनामाक गड ना अंत ना सस्नाक तें इनाम आमकां मेळटा म्हणली पात्यणी आमचे मुखार आसा मनशाचें सैम स्वाभावीक तरान संवसार इनामाक आशेता
कशें म्हणजे भयण धाकटुल्या त्या इनामा खातीर रडोवन बसलें गी तशें आमी हर एकलो म्हाका कोणीय अप्रिशिएट करूंक ना. हांवें इतलें केलें तांचें तांणी एक बरें उतर आयलें गी म्हाका पाद्रेबान म्हजें नांवूच तरी ताणें सांगूंक ना. वाड्यान गुरकारान म्हाका मानंत दिवं ना. इस्कॉलांत हांवें इतलें वावर करून म्हाका प्रमोशनंत मेळोवं ना. संवसारी इनामाक आमी चक्कड लब्ध जाता हें स्वाभावीक. पूण देव म्हणटा संवसारी इनामाक चड लब्ध नाकात, सर्गींच्या इनामाक जडा. कित्याक सर्गींचें इनाम तुमकां हांगा पळोवंक दिसना जाल्यार तें 100 वांटेनी चड मापान तुमकां मेळटा आनी तें सस्नाक बळटा. कसल्या कस्ताचें इनाम आमी आशेता. धर्मगाळ भावांनी भयणी, मातेवाचो वांजेल 6 अध्याय म्हणटा फारीजांवां बरी तुमी जायनाकात. ते हेरांनी पळोवच्या खातीर ते सक्कड करतात, पूण तुमी जें करता तुमी गुटान करा आनी तुमकां ताचें इनाम सुख अशें ना. धर्मगाळ भावांनी भयणी, आमी सर्गीच्या इनामा खातीर वावुरया आनी जेन्ना आमी सर्गीच्या इनामा खातीर वावुरता आमकां सस्नाचें जिवीत लाभता. हाच्या पयल्या वाचपांत आयकल्या प्रमाणे सांतीपणाच्या वाटेर तुमी आसात म्हणून सांत पेद्रू सांगता. आनी सांतीपणाच्या वाट तुमी जोडी जायत जाल्यार ते जोडता आसतना सर्गीचें इनाम जावन आसा. अंतीम तुमकां मेळचें व्हडलें दिरवें तें आपणावंक तुमी सदन करा. आनी आमी ह्या पयणार आसली आमी सर्गीच्या इनामाक आशेवन ताचे खातीर वावरूंक सर्वेस्पोर देव आमकां बेसवानी बरोवं. आमेन.